नमस्कार. दनपारच्या खबरात अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार खबरो विस्तारान. पेडणेच्या ब्लू टॅक्सी ओनरांनी आयतारा राती पेडणे आरटीओच्या ऑफिसाकडेन सगळ्यो टॅक्सी पार्क केल्यात. ब्लू टॅक्सी काउंटराच्या विशयाचेर चर्चा करूंक टॅक्सी ओनर पेडणे मामलेदाराच्या ऑफिसात पावल्यात. कांय दिसा आदीं नागरी उड्डाण खात्याकडच्यान सेक्युरिटी क्लिअरन्स मेळूंक ना म्हणून जीएमआरान मोपा विमानतळावेल्यो ब्लू टॅक्सी काउंटर सस्पेंड केल्लो. ह्या विशीं जीएमआरान टॅक्सीवाल्यांक नोटीसूय काडिल्ली. मोपा विमानतळावयलो ब्लू टॅक्सी काउंटर परत बंद करपाचे आदेश जीएमआर दीत आशिल्ल्यान सोमारा पेडणेच्या ब्लू टॅक्सी चालकांनी आपल्यो टॅक्सी पेडणे बाजारात लावन मामलेदार कार्यालयात बसका घेतली. हे बसकेक जीएमआर वाल्यांक लेगीत आपयल्ले, मात ते येवंक नात. असोच काउंटर बंद करपाक लागले आनी परत मुख्यमंत्री आमदाराकडेन वचून लेगीत प्रश्न सुटावो जावंक ना जाल्यार येता त्या वेंचणुकेक तांकां तांची जागा दाखोवन दितले म्हण टॅक्सीवाल्यांनी शिटकावणी दिल्या. जर गव्हर्नमेंट जो आसा तो गव्हर्नमेंट जर जीएमआराक 200-250 कोटी माफ करूं शकता जाल्यार आमच्या सारख्या लोकां खातीर तो अमेंडमेंट चेंज करूं शकना. असेंब्लीन तेंच्या खातीर घालून तो चेंज जाता, आमच्या खातीर कित्याक जायना? की जर भविष्यान ताका ही वोट बँक नाका, पेडण्यातली वोट बँक नाका जाल्यार हेणी विचार करचो आनी आमचे परत हेणी बंद उडोवपाचे. जर अशेंच चल्लें न्हू भविष्यान जाल्यार आमी जे वखदार इलेक्शन येतले तेन्ना फकत लोकांक याद करून दिवची पडटली म्हाका की हे भविष्यान हे पळय अशे त्रास केले, तुमी आतां कोणाक वोट करप हे चिंतात. हांव फक्त मुख्यमंत्र्याक दोनच उलो मारता की ज्या मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाक तुम्ही बीजेपीच्या आधारस्तंभाचे नाव दिल्यात, मनोहर भाईचे नाव दिल्यात, ते नाव तुम्ही घाणात घालूं नाका. या टॅक्सीवाल्यांचो विषय सोडोवंक आपूण तांचे वांगडा सदांच आसतलो म्हण थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकार उलयलो. तुम्ही जे सीएम म्हणतात भिवपाची गरज ना, तर ताका लागून हांव तुमकांय सांग सोदता तुमी खंय भिवपाची गरज ना. आमचो सपोर्ट तसोच सीएमाचोय सपोर्ट तुमकां आसा आनी जे पळय तुमकां आयज प्रॉब्लम जाता ते वन टायमूच तुमचे प्रॉब्लम सॉल्व करून दितले. जाल्यार आमदारान योग्य तरेन हो विशय हाताळूंक नाशिल्ल्यान हो प्रकार परत घडत आसा. पेडणे भाजपा मंडळाचो आदलो अध्यक्ष तुळशीदास गावस उलयलो. 2 वर्सां बेश्टो फॉलोअप जायना रे, अशें जावं शकता? आयज सरकार आमचें आसा, आमदार आमचो आसा, केंद्र सरकार आमचें आसा. हे सगळें आसतना आमी करूं शकना काम? हे जायना कित्याक? आमचो पॉलिटिकल एप्रोच ना, आमकडे पद्दत ना म्हणून आमी जाता अशें न्हू. तुवें सारकें म्हटलें, आमदार तुमी सारको जर क्लियर जर तेचो स्टँड घेता आनी सारको फॉलोअप घेता जाल्यार हें घडपाक कांय कितें लागतलें. कित्याक हे सगळें लिगल मागता, हातूंत इलिगल कांय मागिना, हे सगळें न्याय मागता. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगेमणी. वाळपय पुलिशेन मुदस्सर शेख आनी रियाज खान ह्या वाळपय रावपी दोगा जाणांक बेकायदेशीर रितीन बीफ विकपाचे प्रकरणात अटक केल्या. आयतारा वाळपय पुलीस आनी वेटनरी दोतोरांनी मेळून ह्या दोगांच्या दुकानांतल्यान 750 किल बीफ तशेंच कोल्ड स्टोरेज जप्त केल्ली. सुमार 3 लाखांचे मांस जप्त केल्ले म्हण कळटा. नमस्कार. वाळपई सत्तरी हांगासर आयज वाळपई पोलीस अलॉंग विथ वेटनरी डॉक्टर यांच्यानी दोगांनी मेळून जॉयंट ऑपरेशन करून जवळ 750 किलोचे गायचे जे मांस आसा ते जप्त केल्ले आसा आणि याची किंमत जवळ 3 लाख रुपया आसा. हेतून गजाल अशी जाली की गो प्रेमीक जेन्ना वाळपय ज्यो कोल्ड स्टोरेजीस आसा त्या कोल्ड स्टोरेजींतसून गायचे मांस विकतात अशें म्हणून जेन्ना दुबाव येयलो तेन्ना तेंच्यांनी वेटनरी डॉक्टरांक इन्फॉर्म केलें आणि तेंच्यांनी जेन्ना इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना तांकां खरोखरच थंयसर मांस ते आयडेंटिफाय जालें आणि तेंच्यांनी इमिडिएटली वाळपय पुलिसांक आपोवन ही सगळी कारवाई केल्ली आसा. आणि ह्या कारवाईन आतां सध्या जे कोल्ड स्टोरेजीचे ओनर आसात जे मांस सप्लाय करतले तांकां दोगांक आतां ताब्यान घेवन तेंची फुडली चवकशी चालू आसा. सत्तरीच्यान प्रुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. शॉर्ट टर्म विजा आशिल्ल्या 3 पाकिस्तानी नागरिकांनी गोंय सोडला. गोंयांत अनधिकृत रितीन रावपी लोकांचेर पुलिशेन कारवाय करपाक सुरू केल्या. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयलो. पहलगामात जाल्ल्या हल्ल्याचो बदलो घेवंक प्रधानमंत्री मोदी खंयच फाटीं फुडें पळोवचे नात, मुख्यमंत्र्याचो विस्वास. जाल्यार पहलगाम आतंकी हल्ल्याक लागून भारताच्या दर एका नागरिकाक दुख्ख जाला म्हणीत प्रधानमंत्री मोदीन मन की बात हे कार्यावळीत दुख्ख परगटायले. पहलगाम आतंकी हल्ल्या उपरांत घरमंत्री अमित शहान सगळ्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडे फोनार संवाद सादिल्लो. दर एका मुख्यमंत्र्यान ताच्या राज्यांत रावपी पाकिस्तान्यांक परत धाडपाचे निर्देश दिल्ले. गोंयच्याय मुख्यमंत्र्याक सांगिल्ले. ते उपरांत शॉर्ट टर्म विजा आशिल्ल्या 3 पाकिस्तान्यांनी गोंय सोडला. पहलगामात जाल्ल्या हल्ल्याचो बदलो घेवंक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खंयच फाटीं फुडें पळोवचे नात म्हण मुख्यमंत्री ताळगांवांत उलयलो. नॉर्थ आणि साऊथ दोन्ही डिस्ट्रिक्टांत मोठ्या प्रमाणात झाड धरती घेवपाक सुरू आसा. आपले दोन्ही एसपी
खूप मोठ्या प्रमाणात असे जे मायग्रंट लोक मोठ्या प्रमाणात रावता थंयसर वचून त्यांचे व्हेरिफिकेशन स्टडी सुरू केला. आज सांजचो एक्चुअली फिगर जो एक्झॅक्टली हा पळय न्ही म्हणजे 2,500 ते 3,000 लोकांक व्हेरिफिकेशन करपाकूय सुरवात केली जाले ऑलरेडी. थोड्या जाणांक डिटेन केले, थोड्या जाणांक मागीर परत आसा तशें सोडून दिले व्हेरिफिकेशन करून. हे काम कंटिन्युअसली म्हणजे पयर हांवें आदेश दिल्या उपरांत काल दिसभरांतल्यान खूप मोठ्या प्रमाणात जाला. आयजूय जातले. त्यांचे सांजचो हांव ऑफिशियली प्रेस नोट जो आसा पळय होम डिपार्टमेंटातल्यान इश्यू करता जेणे करून लक्षात येतले की आमी पूर्ण गोंयभरांतल्यान कितल्या लोकांचे व्हेरिफिकेशन केले. आणि ते 3 जण सर आशिल्ले ते शॉर्ट ते टर्म ऑलरेडी गेले. गेले. जाल्यार पहलगाम आतंकी हल्ल्याक लागून भारताच्या दर एका नागरिकाक दुःख जाला अशें म्हणीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन मन की बात हे कार्यावळीत दुःख परगटायलें. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. 2027 विधानसभा वेंचणुकेक अजून 1.5 वर्स मायज वेळ आसा, मात भाजपा आतांच वेंचणूक मोडात गेल्यात. जिखपाची ताक आशिल्ल्या फुडाऱ्यांकूच तिकीट. आमदार आसा जाल्यार तिकेट मेळटलीच अशें ना. सर्वेच्या रिपोर्टाच्या आधाराचेरूच उमेदवार थारतले. संपादका बरोबर चर्चा करतना मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाचे आमदार आनी इत्सुकांक शिनाल. 2027 विधानसभा वेंचणुकेक तिकेट दितना जिखपाची ताक हो मुळावो निकश आसतलो. खंयचोय राजकीय पक्ष जिखपा खातीर वेंचणुकेत देंवता आनी त्या खातीर जिखपाक शक्य ना त्या फुडाऱ्यांक तिकेट दिवपाक फायदो ना म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान संपादकांक बरोबर चर्चा करपाक आपयल्ल्या खासा बसके वेळार ह्या विशयांचेर उलयले. वेंचणूक लागीं पावली काय सर्वे करूनच तिकेटीचेर निर्णय जातलो म्हूण तांणी स्पश्ट केला. तिकेट दितना जिखपाची ताक पळोवन निकश. सगळे पक्ष जिखपा खातीर वेंचणूक लढयतात, हरपाक न्ही. जिखपाक शकना त्या फुडाऱ्यांक तिकेट दिवन फायदो ना. दर वेंचणुकेत 40% नवीन आमदार निवडून येतात. वेंचणूक लागीं पावली काय मतदारसंघांची सर्वे जातली. सर्वेच्या रिपोर्टाचेर फुडलो उमेदवार थारतलो. भाजपा सदांच सर्वे करून वास्तव तपासता आनी निर्णय घेता. ह्या पयलीं आमदारांक तिकेटी न्हयकारून नवीन उमेदवारांक दिल्यात. आमदार आसा म्हूण तिकेट मेळटलीच अशें ना. कोणेच खंयचीच गजाल ग्रांटेड घेवची न्ही. लोकसभेत गोंयांत भाजपाक 50% मतां पडटात, मात विधानसभेक ती 35%च्या सकयल पावतात. भाजपा लोकसभेत तांकां मतां दिवपी मतदारांक विधानसभा वेंचणुकेतूय आपल्या वांगडा दवरपा खातीर काम करपाचो आसा. गोंयांत भाजपाक लोकसभेक 50% वयर मतां मेळटात. 2024 भाजपाक 51.58% मतां मेळिल्ली. त्या मतदारांक विधानसभा वेंचणुके खातीरूय आमचे मतदार म्हूण दवरतले. दामून स्पश्ट केला. हे मतदार लोकसभेक पार्टी पळोवन मतदान करतात. तेच मतदार विधानसभेक उमेदवाराक पळोवन मतदान करतात. लोकसभेचो वोटिंग पॅटर्न विधानसभेक मेळोवपाचें भाजपाचें टार्गेट. विधानसभेत तांणी उमेदवाराकूच न्हय तर पार्टीक पळोवन मतदान करपाक जाय, मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केला. ह्या वेळार कला अकादमी स्मार्ट सिटीचेय विशय आयले. कला अकादमीची वास्तू 50 वर्सां पोरणी. कला अकादमीचें काम करूंक नाशिल्ले जाल्यार बरोच समस्या उपरासपाच्यो. सद्याक आशिल्ले उणाव त्याच कॉन्ट्रॅक्टरा कडच्यान जाग्यार घालून घेतले म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. कला अकादमी भाशेन स्मार्ट सिटी खाला पणजे शहराचें काम करूंक नाशिल्ले जाल्यारूय बरेच प्रस्न उपरासपाचे. कामाच्या सुरवेक उपरासिल्ले कांय प्रस्न तडीक लायल्यात. उरिल्ले त्याच कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान जाग्यार घालतले म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगला. पहलगाम जाल्ल्या आतंकी हल्ल्या उपरांत आतां गोंयच्या मंत्रिमंडळात जावपी फेरबदल हुमकळ्ळे. इतल्यान तरी कांयच बदल जावचे ना अशी चिन्हां. केंद्रीय नेते हल्ल्या उपरांत वेगवेगळ्या कामांनी व्यस्त आशिल्ल्यान फेरबदलाचो विशय फुडें गेल्ल्यात जमा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोंयांत वेगवेगळे कडेन ग्रामसभा जाल्यो. रेवोड्या ग्रामसभेत लायट ट्रीप जाता म्हूण थळाव्यांनी इश्यू काडलो. सरपंच म्हणटा सरकारी पावण्यार प्रक्रियेक वेळ वता. सगळ्यो गजाली जाग्यार घालूंक यत्न. सुकूर ग्रामसभेत एक राष्ट्र एक वेंचणूक धोरणाक तेंको. एकमतान थाराव म्हूण सरपंच उलयली. रेवोड्या ग्रामसभेत लायट ट्रीप जाता म्हूण थळाव्यांनी इश्यू काडलो. सरपंच म्हणटा विशय सोडोवपाक यत्न चल्ल्यात. डिपार्टमेंट इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटचो ऑफिसर तो कायद्यान पेपर आसा तो जितलो तेका कोण हाडूंक शकना तो 100% जितलो. पंचायतीन हेजेर एक्शन कितें घेतला, वॉर्ड मेंबरान एक्शन कितें घेतला, बाकीच्या मेंबरांनी कितें एक्शन घेतलें आमकां मात तरी दिता. परकेचो हॉप जावपाचो नंबर देयचो नंबर म्हाका दी. हांव देय फोन करता. तेका हाडूंक जाय मॅडम पळय तो देय ना. तेका हाडूंक जाय.
सुकूर ग्रामसभेत एक राष्ट्र एक वेंचणूक धोरणाक तेको हेर विशयांचेर चर्चा जाली. अंडरग्राउंड केबल ते इश्यूचे आमी तांकां प्रॉमीस केले की आमी तुमचे प्रॉब्लेम सॉल्व करता म्हणून. आणि तशेंच आनी एक आमी रेजोल्युशन घेतला ग्रामसभेन की 1 नेशन 1 इलेक्शन हे रेजोल्युशन आमी पास करून घेतला ग्रामसभेन आयचे. राना खात्याच्या गेटीच्या इश्यू वेल्यान खोतीगांव ग्रामसभा बरीच तापली. तेज्या वेळाचेर तुमी फॉरेस्टा कडेन डिस्कशन करून कितें इन्व्हेस्टिगेशन काडलें तांकां विचारलें बाबा तुमी गजानन त्या बैठकीर आशिल्लो हांव आशिल्लो आनी त्या बैठकीक अंकित कुमार आशिल्लो आनी अंकित कुमारान जें आसा न्ही हाजें पूर्ण एक्सप्लेनेशन जें आसा न्ही म्हणजे कंप्लेनर आसा तांचे समोर दिल्लें आसा आनी हांवूय त्या वाटेन ज्या दिसा आवाज केलो त्या दिसा म्हाका सरपंचान फोन केलो म्हणून हांव सायडीन रावन गेल्लो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गांवचे सगळे इश्यू सुटावे जायनात तो मेरेन कसल्याच नव्या प्रकल्पाक मान्यताय दिवची न्ही. बेताळबाटी ग्रामपंचायतीच्या खासा ग्रामसभेत थाराव सरपंच सांगता. प्रकल्पाक उदक दिवचे ना म्हूण सरपंच उलयलो. लोकांकूच खंय सारकें उदक ना. नवे प्रकल्प आयल्यार उदकाचे खंय हाल जातले. बिल्डरांनी स्वताच्या रिस्कार जमीन घेवची म्हूण पंचायतीन वाठारात बोर्ड लायल्यात. बेताळबाटी वाठारात लोकांचे उदकाचे हाल वेगवेगळे इश्यू घेवन सरकाराक लेटरां केली मात एकूय इश्यू सुटावो जायना म्हूण सरपंच सांगता. आता इश्यू सुटावे जायनात तो मेरेन नव्या प्रकल्पाक मान्यताय दिवचे ना म्हूण ग्रामसभेत थाराव. प्रकल्पांक परवानगी दिवचे ना म्हूण पंचायतीन बोर्ड मारल्यात. एक विलेजी एक कॉर्नराचे बोर्ड मारय म्हूण कित्या हांवें विचारलो तांकां कित्या मारपा जाय काय म्हूण मागीर ते म्हणपा लागले चोय आतां आमगे गांवांत पयल्या उदका कॅपेसिटी ना म्हाकाय दिसता जरी तर तांकां आमी ते कितें येयले आनी तें कितें प्रोजेक्ट जाता आनी कितें जाता आमकां उदक ना जाल्यार तांकां आनी खंयची उदक मेळटलें ओपोज कोणें करूं ना नाका म्हूण आमी तेंगे ग्रामसभा रेजोल्युशनाचेर ते बोर्ड मारले म्हणून बोर्ड मारले कोण अवेर जावपा ते बाबा अशें करून नाका म्हूण बेताळबाटी. Till our problems are solved, all these grievances are sorted out, till then we will restrict the upcoming projects, additions to the village, because neither will the people who are existing, they will be having water, electricity and garbage issues being sorted out, and even the existing it's an extra burden, so it will be a like total chaotic. And हे issues आमी चोयलाय already. हे हिंगान सगळे दुसरे स्टेट्सान बी चोयलाय वॉटर शॉर्टेज बँगलोर एंड अदर सिटीज आनी कंजेशन बी चोयला आनी हिंगा गोवा बी तितून चोयला आमी नॉर्थान ऑलरेडी wells have been polluted, there is no water, tankers in the north now recently. ग्रामसभेत सरपंचाक कोणे तरी नाका जाल्लो शब्द म्हणिल्ल्यान बोवाळ जालो. पोलिसांनी मध्यस्थी करून प्रकरण मिठयले. दर्यादेगेर येवपी कोयर करप्यांचेर एक्शनीची थळाव्यांची ग्रामसभेत मागणी. पिकनिकेक येतात तांच्यांनी आपलो कोयर रिटर्न व्हरचो म्हूण पंचायतीचो उलो. MRF शेड आजून ना. एक जागो निश्चित केल्लो मात थंय लोकांनी विरोध केलो म्हूण सरपंचाचे रजाव. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. फुडल्या टर्मात आमकां दोतोरूच मुख्यमंत्री म्हण जाय. दोतोराक लागून ताळगांवात जायती उदरगत जाल्या. आमदार जेनिफर मोन्सेरात उलयली. ताळगांवात जेनिफरान खूब बरी उदरगत केल्या. गोंयांत हेर कडांनी लोक बरे रस्ते पळयतात तेन्ना ताळगांव सारखे रस्ते केल्यात अशी देख दिता मुख्यमंत्र्यान आमदाराची तोखणाय केली. आयतारा जाल्ल्या भाजपा कार्यकर्ता मेळाव्या वेळार मुख्यमंत्री उलयलो. फुडल्या कार्यकाळात आमकां होच मुख्यमंत्री जाय. ताळगांवची उदरगत करपाक दोतोराचो व्हडलो वांटो आसा म्हूण ताळगांवची आमदार जेनिफर मोन्सेरात आयतारा जाल्ल्या कार्यकर्ता मेळाव्या वेळार उलयली. So I would like to thank first the Honorable CM for all the development works that have taken place in Talegaon, and as you all know, our CM is very proactive. He never says no to anything. He's very interested in development of I think each constituency. So yeah, and I wish we always have a CM like this, or maybe the same CM next term. जाल्यार
गोंयांत हेर कडांनी लोक बरे व्हडले रस्ते पळयतात तेन्ना ताळगांव सारखे रस्ते केल्यात अशी देख दितात अशें म्हणीत मुख्यमंत्र्यान आमदाराची तोखणाय केली. हांव मुद्दामून केन्नाय सांगता की बरेच कडेन जर व्हडले रस्ते केल्ले दिसत न्ही जाल्यार कोणूय म्हणटा तालिगांव सारको रस्तो केला मरे म्हणून. एक्चुली एप्रिसिएट करपाक जाय तांकां की तेंचें विजन आनी प्लॅनिंग म्हणजे खरोखर सांगता अजुनूय बी कोणी जर व्हडले रस्ते केल्ले दिसत अरे तालिगांव सारकें डेव्हलपमेंट केलें मरे तुवें हें सहज लोकांच्या तोंडांतल्यान येता. कारण तालिगांवांत भोंवता आसतना घडे ती पंचायत एरिया आसतली बट ज्या पद्दतीची पुराय आमी म्हणटा क्लीन नीट दवरपा खातीर आनी डेव्हलपमेंट एप्रिसिएट करपाक जाय मॅडम जेनिफर मोन्सेरात तांकां. तेंची उरलेलीं कामां येता तेंच्या टेन्युअरांत ती कामां जी आसा ही फुडल्या 2 वर्सांच्या भितर पुराय जातली. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील दारी. पर्वरी कदंबा डेपो लागच्या राष्ट्रोळी महारुद्र देवस्थाना कडेन आयतारा फेटल एक्सिडेंट. टेम्पोचो धपको लागिल्ल्यान देवळा भायल्या बाकार बशिल्लो सुकूरचो उमेश मुट्टुंगी आगताक सोंपलो. टेम्पो बरेच स्पिडीन आशिल्ल्यान नियंत्रण वचून अपघात जाला म्हण लोक सांगतात. ह्या रस्त्यार जायते जाण स्पिडीन येतात हांकां रॉम्पर घालचे म्हण लोकांची मागणी. आयतारा सकाळी पर्वरे सुकूर जाल्ल्या एक्सिडेंटात टेम्पोच्या धपक्यात एकलो सोंपलो. टेम्पो बरोच नेटान येतालो. नियंत्रण केल्ल्यान एक्सिडेंट जाला म्हण लोक सांगतात. ह्या रस्त्यार जायते जाण स्पिडीन येतात हांगा रॉम्पर घालपाची लोकांची मागणी. एक्सिडेंटान 3 बायकी त्यांनी उडयल्ल्यो आसा आनी तो इतली ओवर स्पिडीचेर आसता की म्हाका दिसता जर आनी कोण शेनवारचो बीन जाल्ले काल बीन जाल्ली जाल्यार मेजर ट्रेजरी हांगा जावपाची. कित्याक काल शेनवारची हांगा खूब गर्दी आसता आनी हांव ट्राफिका कडेन आनी PWD कडेन आनी आमच्या मिनिस्टरा कडेन मागता की हो रोड जसो रूंद जाल्लो आसा तसो हांगा ट्राफीक वाडलो आसा आनी हांगा कोणाच्या स्पिडीचेर नियंत्रण आसना. जो बायक नाल्यार 4 व्हिलर तो इतल्या स्पिडीनी वयता की हांगा क्रॉस करपाक सुद्दां व्हेरी डिफिकल्ट जाल्लें आसा. हांव इतलेंच मागता की हांगासर 2-3 कडेन रॅम्पर्स घालचे. दिवटीच्यान पर्वूरच्यान गाडी येताली ती व्हडली टेम्पो तो अनबॅलन्स जाला आनी येतानाच हांगा रॉंग सायडीन पावलो रायट सायडीन पावलो आनी एक स्कूटर उडयली. फुडें वचून दोनी बेंचार कोण बसलेलो आसलो विथ द मोबायल आनी तेणें आपली पल्सर पार्क केली. ती मोटरसायकल आनी बेंचार दोनी बेंचार बसलेले आसले तांकां घेवन तो फुडें वचून गेटीर येवन पडला देवळाची. ओवर स्पीडिंग करता तो ओवर स्पीड आसलो आनी तो हांगा पावतकीर मी रॉंग सायडीन पावलो. I came here, I left my slipper and went inside and I started praying for the God and immediately this fellow, that van fellow came and one fellow was sitting over here. I saw him and then when I soon after my leaving my slipper and went inside, that tempo fellow came and smashed that guy and then he was blinking there. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. प्रियोळा रातीर रस्तो क्रॉसिंग करतना ब्लॅक पॅन्थराक गाडयेचो धपको. थळाव्यांनी पळयल्या उपरांत राना खात्याच्या कानार घाले. राना खातें उपचार दितना तो सकाळी सोंपलो म्हण म्हायती. राती जीव आशिल्लो मात सकाळ मेरेन जीव सोडलो. ताका खंय वेळार ट्रिटमेंट मेळूंक ना म्हण थळावे उलयतात. दोतोर 24 वरां ड्युटेर नासतात. राती प्रियोळा रस्तो क्रॉस करतना गाडयेचो धपको बशिल्ल्यान ब्लॅक पॅन्थर जखमी जाल्लो. थळाव्यांनी ताका पयल्या उपरांत राना खात्याच्या कानार घाले. राना खात्यान ताका उपचार दिवपाक सुरू केल्ले मात उपचार दितना तो सोंपलो. घडणूक घडली तेन्ना ताका वेळार जाय तशें ट्रिटमेंट मेळ्ळें ना म्हूण थळावे सांगतात. दोतोरूय खंय नाशिल्लो. तो सकाळी मेरेन आसलो मात सकाळी जीव सोडलो. ब्लॅक पॅन्थर हो गाडी मारल्या कोण्या प्रियोळ हांगा आनी मागीर आमी बेगीनूच ते सायटीर गेले. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कॉल केलो. खूब जाणांक ट्राय केलो कारण रातचो टायम आसता. मागीर तांणी थोड्या वेळान एक वरभरान मागीर येता म्हणून सांगलें. म्हणजे तातूंत जीव आशिल्लो म्हणजे जेन्ना आमी लागीं गेले 1-2दा आमच्या आंगार येवपाक ट्राय केले. जांकां ट्रिटमेंटाची कांयच आमचे कडेन फॅसिलिटी ना. शेड सुद्दां जी आसा ते सुद्दां ताका दिवपाक कांयच मेळूना. तेजे तोंडांतल्यान मात रगत मातशें येतालें. मागीर आमी खुबशे प्रयत्न केले फॉरेस्टाक कॉन्टॅक्ट करपाचे पूण फॉरेस्टाक कॉन्टॅक्ट जायना जालो. मागीर आमी मार्दोल पुलीस स्टेशनाचे पुलिशेक कॉन्टॅक्ट केले नंतर एक पुलिसाची PCR आयले. तेंच्यांनी मागीर फॉरेस्टाक बी कॉन्टॅक्ट करून फॉरेस्टाचे लोक आयले
पिंजऱ्यान बी तो रावून आमकां पळयतालो म्हणजे बरो आशिल्लो तो. Actually, either locals and police party, they have found with Black Panther side में ना जो होते side में it was ना about to त्यांना लाईफ का ना थोडासा ना वो लास्ट स्टेज का. काल एक राती एक ब्लॅक पॅन्थर कोण्या प्रियो हांगासर रस्तो क्रॉस करतना ताका स्पिडीन जी गाडी वताली ताणें तो धपको दिल्ल्यान तो राती 2:30 सुमार तो सायडीच्या रस्त्याक पडलो. NGOs थंय पावले, जवळ जवळ 1 वरान खंय थंय फॉरेस्ट येयले. फॉरेस्टान ताका पिंजऱ्यान घातलो आनी मागीर पिंजऱ्याक घेवन ते सकाळी तेन्ना सकाळी खंय तेणें प्राण सोडले. पण म्हाका दिसता कसलेच तरेचे ताका फर्स्ट एड जावं हें ते दिवपाची तेंच्यांनी म्हाका दिसता ताका हें करूं ना. कारण 24 तास दोतोर हो म्हणटा खंय एनिमल हजबंड्रीचो हो एवेलेबल नासता. त्याच प्रमाणे म्हाका दिसता फर्स्ट एड हेंचे कडेन तरी आसा काय म्हणून, पण फर्स्ट एडूय म्हाका दिसता ताका कांय दिवना. फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. इंटर काशी FC आड नामदार FC मॅचीच्या प्रकरणात AIFF अपील कमिटीन दिल्ल्या निर्णयाचेर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्सान स्टे हाडला. तशेंच AIFFन आय लिगाचो जैतिवंत घोशीत करचो न्ही, तशेंच मेडल सेरेमनी करची न्ही अशी ऑर्डर दिल्या. तरी आसतना AIFFन केळशीत कार्यावळ घडोवन चर्चिल ब्रदर्साक ट्रॉफी दिली. ह्या वर्साची आय लीग खूब इंटरेस्टिंग आशिल्ली. आय लीग सोंपली पूण आय लिगाचो विनर कोण तें कळनाशिल्लें आनी कोण विनर जावन आयसलँड प्रमोट जातलो तें खबर नाशिल्लें. आनी हेजें कारण म्हणल्यार जी इंटर काशी नामदारी FC अगेन्स्ट अपील फायल केल्ली AIFF कडेन तेजें कारण आशिल्लें. लीग सोंपली पूण AIFFन तेजें फायनल वर्डीक दिवं नाशिल्लें. चर्चिल ब्रदर FC आनी इंटर काशी ह्या दोनूय टिमी मदीं एक ती टसल आशिल्ली आनी जेन्ना AIFFन वर्डीक दिलें ते इंटर काशी अगेन्स्ट गेले आनी चर्चिल ब्रदर्स आय लिगाचे विनर्स म्हणून डिक्लेअर जाल्ले. हें जें वर्डीक दिल्लें तेजेर इंटर काशी इन द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स जी डिस्प्युटा खातीर टॉप मोस्ट बॉडी आसा तेका अपील केल्ली आनी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स हेंच्यांनी AIFF सांगलें आसा की टायटल सेरेमनी तशेंच जे मेडल सेरेमनी आसा विनर डिक्लेरेशन ते होल्डार दवरचें म्हणून. अशें आसतना सुद्दां आज AIFFन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनान चर्चिल ब्रदर्साचे ट्रॉफी सेरेमनी तशेंच विनर डिक्लेरेशन केल्लें आसा, तशेंच मेडल्स दिल्ले आसा. जाल्यार AIFFन केल्ली ही अवॉर्ड सेरेमनी करप म्हळ्यार CASच्या अर्दीचो अवमान थारूं येता. साखळेच्या रवींद्र भवनार 125 मेगावॉटाचो सोलार प्लॅन घालपाचें काम सुरू. मुख्यमंत्र्यान कामाचें उक्तावण केलें. लायटीचे म्हयन्याक 2.5 लाख बील येतालें. सोलार पॅनल घातल्या उपरांत वर्साक 10 लाखाचो खर्च सोलर पावराक लागून सुट्टलो म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. रवींद्र भवनात आतां खंय पुराय सोलार लायट वापरतले, उरिल्ली 20 खात्याक. साखळे रवींद्र भवनार 125 मेगावॅटाचो सोलार पॅनल घालपाच्या कामाचें मुख्यमंत्र्यान उक्तावण केलें. म्हयन्याक 2.5 लाख लायटीचे बील येताले, ते पयशे आतां उरतले म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. आनी गेडा हेच्या वतीन आमचो सोलार प्लांट घालता. आमच्या रवींद्र भवनची रेवेन्यू जो आहा पळय न्ही हो खूब मोठ्या प्रमाणात ताका लागून आमी इलेक्ट्रिसिटी बील पे करताले ते पयशे आमचे 10 लाख रुपया सुमार वर्साक वाचतले. ओके, 125 मेगावॅटचो प्लांट रवींद्र भवनांतल्यान आमी गेडा जे काम करपाक लागला पळय न्हू तो सक्सेसफूल जावपाक लागला म्हणपाक काय हरकत ना. वेगवेगळ्या गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाचेर ह्याच पद्दतीन सोलार प्लांट घालपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसा. ऑन एन एवरेज 60 लाखाचो टेंडर जे सोलर 125 मेगावॉटाचे आमी आतां रवींद्र भवनाक घालतले. ऑन एन एवरेज आमकां इलेक्ट्रिसिटीचें बील येता 1.5 लाख म्हयन्याक येता. सो 2.5 लाख जाले जाल्यार अरावंड 30 लाख सुमार आमकां वर्साक जाताले. पण आतांच्या हातून सोलरान समज जालें जाल्यार 10 लाख आमकां डायरेक्ट सेव जातले. जे सकाळी फुडें जी हे येता युनीट ते डायरेक्टली हाका वतले, कित्याक ग्रिडाक वतले आनी ते आमकां एका वर्सान इनबिल्ड जातले. रवींद्र भवनाचे इंटरनल कन्झम्पशन जातले आनी जर कितें उरलें सरप्लस जर हॉलिडे डिसान यूज जायना जाल्यार 100% तो डायरेक्ट सगळो इलेक्ट्रिसिटीक वता. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. शिवोलेचो आल्बर्ट रॉड्रिगीस आनी ताची धूव सिलावियान गोंय ते वालंकनी 1066 किलोमीटर सायकलीन प्रवास केलो. पयलीं सावन सायकलिंग करपाची आपल्याक उमेद आशिल्ली म्हूण सिलाविया सांगता. ह्यान फुडें खंय सायकलीन प्रवास करपाची इत्सा आसा. प्रवास करतना सिलाविया मदीं सीक पडले, तरीकूय खंय प्रवास पुराय केलोच. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हें न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार.
कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.